नमस्कार, माझे नाव ऋतिक रत्नाकर कांदोळकर, हांव कलंगूटचो रावपी आणि हो आमचो शिगम्याचो ग्रूप श्रीदेव शांतादुर्गा बाबरेश्वर युवक संघ हो आमचो ग्रूप आमचो रोमटामेळ ग्रूप आहा आणि आमी इफीक खूब तयारी केल्या आणि आमी खूब एक्सायटेड आहा हेका लागून संदी गावल्या आमकां म्हणून आणि आमी इफीचे खूब आभारी आहा। फर्स्ट टाइम तुम्ही पार्टिसिपेट करताय? फर्स्ट टाइम रोमटामेळ तुम्ही दुसऱ्या एका हे करताले, पार्टिसिपेट करताले गोंयभर दुसऱ्याका कितून पार्टिसिपेट केल्या? आमी पयलीं शिगम्यांक गेल्या वर्सात आमी न्यूज आमचो रोमटामेळ हो हे केला। गेल्या वर्सात आमी फर्स्ट टाइम आमी मार्केटान काय कितले जाण आहात तुमच्या ग्रुपान? आमचे टोटल 150 जाणां कशी आहा। 150 जाण। कितले टाइम लागता प्रिपेअर करपाक? कमीत कमी 2-3 महिने लागले। 2-3 महिने? 2-3 महिने लागले। किती एज गॅप आहे तुमचो? सिनियर कोण आहा? तशें कांय ना, आमी सगळे युथचा चेडवां चेडे सगळे मिक्स आहा। ओके। आनी फर्स्ट टाइम आतां इफीक आहा आनी नेक्स्ट इयर असले चान्स गोंयकारांक मेळोंक जाय मागता सरकारा कडेन? हय, सरकारा कडेन मागता आमी, हयच आमकां इफीक चान्स पडचो आनी आमी खूब आभारी आहा सरकाराचे। एक सपोर्ट दिवचो न्ही? सपोर्ट दिवचो। थँक्यू। तुम्ही पळयतात GNH।